सरकारान कायद्याचो बडगो दवरून ह्यो फक्त आडावपाचो प्रयत्न केला आनी गाडयो ह्यो आमच्यो काही RTOन धरल्यात आनी त्यो पुलिसाच्या ताब्यात दिल्यात आनी ह्या गाडयांचो कितें बाबा निकाल बाबा रजिस्टर करप ना कांय करप ना बेश्टी दवरून दिल्यात आनी जेन्ना ते हांगच्यान थंय गेले कोर्टाक मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन गेले जाल्यार ते म्हणटा RTO कडेन वच RTO म्हण तेंचे कडेन वच आनी ह्यो आतां महाराष्ट्रांतल्यान गाडयो सगल्यो कुडाळचो जावं आनी खंयच्यो ह्यो रेंव घेवन येवपाक लागल्यात सरकाराच्या सगळे प्रोजेक्टाक ह्यो कुडाळच्यो रेंव घालतात माल घालतात आनी आज तेजो पुरावो कळ्ळा काही आमी पणजी आनी म्हापसा हांगा काही गाडी खाली गेल्यो तेन्ना प्रत्यक्ष ह्यो गाडयो खंय येतात त्यो कळ्ळ्यात तश्यो कर्नाटकांतल्यान गाडी येतात आमी म्हणटा आमचें म्हणणें अशें ज्यो तर कुडाळच्यान कर्नाटकाच्यान गाडी येतात जाल्यार ह्यो आमच्यो गोंयच्योय गाडयो तश्योच चलोवपाक दिवच्यो कायद्याचो बडगो ह्या पयलीं आमकां आसलो आमी म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकर आमचो CM आसले लेट मनोहर पर्रीकर तेन्ना आमी अशेंच प्रॉब्लेम जाले तेन्ना आमी एक डेलिगेशन वचून आमी मेळ्ळे आनी तेणी इमिडिएटली आमकां काही अधिकाऱ्यांक सांगून आमी गोंयची रेंव सुरळीत केल्ली तशीच कितें तरी उपाय काडून हे आमचे सगळे गोंयचे सँड सप्लायर आहा तांकां वेवस्थीत धंदो करपाक सरकारान दिवचो आतां असेंब्ली आसा आमी म्हाका दिसता प्रत्येक मतदारसंघातले खूब जाण आसात ह्या प्रत्येक मतदारसंघातल्या आमदारांक ह्या माध्यमाद्वारे कळ्ळें आसा तेन्ना ह्या आमदारांनी विधानसभेक हेजेर आवाज करचो आनी ही रेंव सुरळीत करची अशी आमची मागणी आसा सरकारा कडेन आयज आमी सगळे ह्या रेंवेच्या धंद्याचेर आमी डिपेंडंट आसा पयलीं म्हटल्यार रेंव ना जाल्यार आमी ना अशें सगळें म्हणपाक पडटा आयज कित्याक आयज आमी इतलीं वर्सां धंदो करता ते फक्त आमी बायले भुरग्यांक फक्त ह्या धंद्याचेर पोसता आमी आनी खंयचो काम धंदो ना फक्त ह्या गाडयेचे आमी एक रेंवेचे ड्रीम मारता आनी तेजे आमी बायल भुरग्यांक आमी पोसता आयज होच धंदो आतां हेका सांगून तेका सांगून गव्हर्मेंटान गाडी धरपाक लायिल्लो आसा आनी तो धंदो आयज आमचो बंद केल्लो आसा पयलीं म्हटल्यार तेन्ना सरकारान हेजेर योग्य तो निर्णय काडचो ना खंयचेय तोडगो काडचो आनी हो धंदो आमचो बरे भशेन आमकां चलोवपाक दिवचो दुसरी म्हटल्यार आमी सगळे फक्त गाण्याचेर डिपेंड आसा आमकां जॉब ना आमकां खंयूय गव्हर्मेंट जॉब ना म्हाज्या घरान तरी आतां एक 10 मेंबर आसा एक सुद्दां जॉब ना फक्त जोडपी एकलोच मनीस हांव बायले भुरगे जाणटे हांव बाबा आमी पोसपाचें कशें जावं कोरोना येयल्लो आमी बाबा इन्शुरन्स भरपाचे भरलेच दुसरी म्हटल्यार आमी टॅक्स भरपाचे भरलेच गव्हर्मेंटान आमकां कितें दिलें कांय सबसिडी दिल्ली ना आमकां कोणाक दिल्यार सबसिडी मागीर कोणाक सबसिडी दिली ना खंयची बाबा एक सबसिडी आमकां गव्हर्मेंटा थ्रू मेळना अजून तरी मेळना आतां एक 2-3 म्हयने मेळ्ळा उरता आमकां धंदो करपाचो जर हे 2-3 म्हयने जर तूं अशेंच गेले जाल्यार आमी फुडली पावसाळो काडपाचो कसो आमचे अशें दीस जातले की आमकां स्वता खंय गळफात लावन मरपाचें पडटलें ती वाट गव्हर्मेंट पळयता अशें दिसता म्हाका जाल्यार तेन्ना हेजेर गव्हर्मेंटान जो कितें निर्णय काडचो ही आमचो जो धंदो आसा तो बरे भशेन आमकां चलोवपाक दिवचो म्हणजे थंय काम आसा की ही रेंव आसा ती खंयच्यान तरी आमकां लिगली ना जायना जाल्यार खंयच्यान एक आमी तोडगो काडचो आतां एसेंब्ली लागीं आसा एसेंब्ली 2 दिसांनी एसेंब्ली आसा तेन्ना हो प्रश्न घालचो अशें म्हाजें जाल्यार एक प्रत्यक्ष मत आसा आनी गव्हर्मेंटान कितें केलां सगळो एंटायर कन्स्ट्रक्शन मटेरियल पळया जावं तुगेली सँड जावं खडी जावं चिरे हे सगळे इलिगल करून सोडला तर एक गरीब मनीस तर घर काडटलो जाल्यार ताका हे सगळे वस्तूची गरज पडटा जाल्यार हे जेन्ना ह्यो वस्तू सगळे वस्तू गरज पडटा जाल्यार हे सामान्य मनशान ह्यो वस्तू खंयच्यान हाडपाच्यो रेंज ट्रक आहलो एक 12,000 ट्रक आहलो तो आयज जवळ जवळ 30,000 ट्रक जाला त्रास कोणाक त्रास सामान्य मनशाक जेन्ना आमचो CM उलयता संपूर्ण गोंय म्हणटा तो एक कसलें संपूर्ण गोंय आतां हिंगा म्हाका दिसता म्हळ्यार 300 लोक सुमार हिंगा आहा हे सगळे 300 लोकांनो गव्हर्मेंटा कडेन नोकरी मागलो ना आपणा एक जॉब दिवून मागलो ना कितें जाल्यार करून आपणा पांयार उबे आहाय जाल्यार तांकांय तुमी न्हिदयताय जाल्यार हे लोकांक करपाक कितें आनी ड्युरींग हे कोवीड टायमार आतां इतली म्हारगाय वाडल्या एवरीबडी हॅज लॉस्ट देयर जॉब्स कसलो सोर्स ऑफ इनकम ना आनी आतां जे कोण बारीक आमगेले गोंयकार भाव जे रेंव बी काडून तो पोट आपणा हे फॅमिली वयर काडटाले तांकांय तुमी बंद करताय आनी महाराष्ट्रासान रेंव येता महाराष्ट्रान रेंव येता आनी गव्हर्मेंट ऑफिशियल थिंगा उबो रावन ती गाडी सोडटाय हे आमकां प्रूफ आहा आतां हांव नांव घेवपाक सोदना पूण आमकां दिवन ते नांव दिवन खबर आहा गाडी थिंगा रावन अमके टायमार गाडी पयशे घेवन सोडटाय पूण ते पयशे गव्हर्मेंट वचनाय ते आपणा पोटांत घालपाचे सगळे कंप्लीट गव्हर्मेंट मिशनरी गव्हर्मेंट रिसोर्सीस यूज करून पयशे करपाक भायर सरले आहा आज एक बारीक देखून पुलीस कितले पयशे मागता एक गाडी मेळटा जाल्यार वाटेर सो लोकांक करपाचें कितें तर CM कडेन आमगेले डिमांड आहा जाता तितले बेगीन ही रेंव म्हणटा ती लिगलायज कर
गव्हर्मेंट म्हणटा गोंयची रेंव ही इल्लीगल मानता आमी, पण म्हाका सांग कुडाळची येता ती लिगल येता ती कशी येता? आमकां गोंयकारां पोट ना, तांकां एकट्याकच पोट आसा कुडाळकारां महाराष्ट्रा लोकांक. आमी जो पर्यंत तें सारकें जायना तो पर्यंत आमी कुडाळची रेंव गोंया येवपाक दिवचें ना. आमी खाली करून घेतले आमी भुरग्यांनी स्टँड घेतलो आसा पळय अशेंच करता आनी डेली येतले. कुडाळची रेंव खंयची गोवा बाउंड्री क्रॉस केली आमी मडगांव तर गाडी येवं दिवपा ना पयलीं म्हटल्यार. सारकें मरे? आणि दुसरं म्हणल्यार गाडी ज्यो धरल्यात न्ही तांची कितें बाबा रिलीज करचे रोखडे, पोट पाण्याची वेवस्था करची तांची. आमी कोणा कडेन जॉब मागलो ना, आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावपाक सोदता तरी आमच्या पांयाचेर मारता आमी. गव्हर्मेंटान कितें तरी हाचेर विचार करचो.